मीठ आमी पयले जुना म्हयन्या आगोर बुडयताय. पावस पडलो म्हणटकच बुडयले उपरांत ते म्हाजें कितें दर्याचें नुस्तें वा कितें आहा तें येता आनी आमी मागीर ताका नेट लायताय ऑगस्टा म्हयन्याक. तें भायर वचून जावपाक भितर उरपाक. मागीर नोव्हेंबरा म्हयन्याक आमी तो पंप लायताय लायटीचो आनी तें उदक भायर घालताय आनी तें नुस्तें आमी मारताय. नुस्तें धरून हें कोताय घेताय. मागीर त्यो मेर काडटाय कुणग्यांच्यो. मेर काडले उपरांत सगल्यो तो आगोर सुकयताय. सुकयले उपरांत तो आगोर घोट जाता. घोट जाले उपरांत दर्या उदक येताय आनी भायल्यान अशें तापण्यान वताय तें गरम जावपाक. मागीर दुसरी तापण्यान वताय दुसरी कुणग्यांनी आनी मागीर तें पिके वयता. पिके मागीर ते पांयांनी गुड्डयताय हा कडेन तिकडे हा कडेन तिकडे आनी ताका दांत म्हणून घालताय. हेजो असो दांतर कसो ती जमीन एकसारकी जावपा लागून. तें जाले उपरांत मागीर ताका निवड मारताय बेश्टो खयाचो लेवल एकसारको करताय आनी मागीर थोड्या दिसांनी तें उदक दिताय ताका मीठ जाता. मागीर तें खंय मारताय आमी पळय तें खंय आहा खंय जावन जमीन एकसारकी करताय. एकसारकी केले उपरांत मागीर तें उदक दिताय जावन जालें म्हणटकच तें उदक बंद करताय दिवपाचें आनी तें मागीर सारकें हीट जाता. हीट जाले उपरांत मागीर तें दर्या उदक येताय आनी तापयताय आनी पोत त्या कुणग्या दिताय. कुणग्या दिली म्हणटकच मागीर मीठ जाता आनी तें मागीर खंयांनी काडटाय तेजें नवें मीठ करताय. कितें मास हाडून कितें चिकन बिकन हाडून रांदताय बांदार आनी फुगडी लासताय म्हणजे नेईदार कशी. माझा 10-15 होता. तुजे पयलीं कोण पाय बी करतालो? पाय करतालो. कितें आहा प्रॉब्लेम्स कितें आसता करपाक? मेन प्रॉब्लेम कितें? मेन प्रॉब्लेम लेबर जाता. लेबर मेळना आतां लेबर मेळना प्रॉब्लेम जाता लेबराक थोडो बंद पडटा. मागीर तुमी लेबर खंयच्यान हाडटा? गोकर्ण ते हार्ड वर्किंग जाय पडटा गे. तोच मनीस जाय कामाक जाका तेच मनीस जाय पडटा कामाक. हें काम जाणें जाल्लें जाय पडटा. दुसऱ्या खबर आसता तेच कामाचे मनीस जाय न्हू आग्राचे कामाचे. तें गोकर्ण आसा आनी लोक काम करता. गोंयकार कित्याक करना आतां? आमचे लोक करीत ना काम हें जायना. मागीर ते लेबर हाडून हांगा दवरतात रावतात हांगा. रावतात 3-4 म्हयने रावतात. आमच्या ल्हानपणांत आमच्या गांवांत दर वर्सा ह्या टायमाचेर मीठ 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 करून अशे टेम्पो भोंवताले. पूण आयज हो मीठ मीठ करून टेम्पो भोंवपाचो आतां हो मीठ मीठ हो आवाज गांवांनी जवळ जवळ बंद जालो आसा. कारण हे मीठ विकपाचें गांवठी मीठ विकपाचें प्रमाण खूब कमी जालां. मिठागरां गोंयांत खूब कमी जावपाक लागल्या. एका वेळाचेर खंय हांगा गोंयांत मोर देन 600 मिठागरां आशिल्लीं. आयज ती हळू करून तांचो आंकडो 30-40 पावला. थोड्याच गांवांनी ही मिठागरां उरल्या. ताका वेगवेगळीं कारणां आसात. शहरीकरण हें एक मुख्य कारण. हळू करून ह्या जाग्याचेर वेगवेगळे प्रकार जाल्या. बांद कोसळ्या, उदक भरलां. त्या शिवाय बिल्डरांनी ताचेर बिल्डिंगो बांदल्या. अशें करून वेगवेगळे प्रकार जाल्ले आसात. त्या शिवाय 1997 ह्या वर्सा सेंट्रल गव्हर्मेंटान असो कायदो केलो की अशे तरेचें मीठ आयवडीन नाशिल्लें मीठ विकपाक बंदी घातली. आनी हाजोय परिणाम ह्या मिठाचेर जालो आनी हळू करून लोक हें मीठ घेवपाक आनी लोक खावपाक बंद जावपाक लागले. कारण आयोडीन आशिल्लेंच मीठ लोकांनी खावपाक जाय आनी अशें करून वेगवेगळ्यो मल्टीनॅशनल कंपनीज नाजाल्यार वेगवेगळ्यो कंपनी ही मीठ पॅक करून घरान पावोवपाक लागले. आनी हें गोंयचें मीठ आनी गांवठी मीठ हळू करून गोंयच्या किचनांतल्यान जवळ जवळ बंद जाल्लें आसा. कांय लोक आसा अजून पर्यंत हें मीठ खातात. खरें म्हणजे ह्या मिठा खातीर खास करून कोस्टल बेल्टा भितर आयवडीन नाशिल्ल्यान अशी दुयेंसां जावपाचें प्रमाण खूबच कमी आसा अशें दिसाच्या नंतर कळिल्लें आसा. पूण तरी आसतना हो नियम सरसकट भारताक लागिल्ल्यान गोंयाचेर परिणाम जाल्लो आसा आनी मिठाचें उत्पादन मिठाची विक्री कमी जाल्ली आसा आनी ताचो परिणाम ह्या मिठकारांचेर जाल्लो आसा. पण
ह्या मिठाचो गोंयचें जें मीठ आसा ताच्या जेवणा शिवाय ताचो आनी वेगवेगळे उपयोग आसात. एक म्हणजे हें सारें म्हणून शेताक झाडांनी घालतात. त्या शिवाय ते वेगवेगळे प्रिजर्वेटीव म्हणून यूज करतात. ते आमल्यो प्रिजर्व करपा खातीर आनी तशेंच गोश्टी प्रिजर्व करपा खातीर हे मिठाचो वापर जाता. आनी अशें आमकां आतां कळ्ळां की इवन इंडस्ट्रीज भितर सुद्दां हे मिठाचो प्रयोग जाता. कांय टायर करपी फॅक्टरी सुद्दां हे मीठ व्हरतात तांच्या इंडस्ट्रियल युजा खातीर. सो अशे कितलेशेच यूज अजुनूय ह्या मिठाक आसा आनी अजुनूय ताका डिमांड आसा. आतां हे गांवांनी भोंवपाचें प्रमाण कमी जालां कारण तांकां ऑलरेडी तांचें प्रोडक्शन कमी आसा आनी डिमांड चड आसा. आनी हाजे खातीर लोक तांच्या मिठागरान येवन मीठ घेवन वतात. सो तांकां दुसरे कडेन व्हरपाक तांचे कडेन मीठच उरना अशें ते सांगतात. सो हाजे खातीर मीठ ही मिठागरां जीं आसात आयज तीं कमी जावपाक लागल्यात आनी आयजच आमी ती आनी कांय वर्सांनी ही मिठागरां हांगा आसतली काय ना हें सांगपाक शकना. अशे तरेची परिस्थिती सद्याक आसा.